A8 देवाचे वेडी सोरी पेज 4 A8. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो योकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमची खाजगी मागणी आसात ती मनान दवरात आनी ह्या मिसाचे जे खेरीत इंतेसां आसात ते आनी ताचे बरोबर आनीकूय इंतेसां दवरलेलीं आसात ती सगळीं जाणां आमी मनान दवरून तांकां सगळ्या जाणांक बरेपण फाव कर म्हूण आमी देवा कडेन मागया. आनी ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करून हे मागणें आतां आमी काळजांत थावन म्हणया. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोरपो दिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Page number A4. Moima Deva Kunsorgi, page number A4. Moima, 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 Moima Deva Kunsorgi. Shanti, 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 Shanti. Raja Ista Samsari. Sarvesvara Deva Sorgincha Raya Sotmodvitar Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Kota Ami Tuka Din Vasta Tuja Torvai Bhava Paso Ami Tuka Vakanta Moima, 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 Moima Deva Kunsorgi. Shanti, 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 Shanti Raja Ista Samsari. Somya Deva Krista Bapa Jaya Klas Buddha. Somya Deva Devachi Shili Tu Sosarachi Papratai Amchi Kaklutko Tu
ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेत Jesu Christa eklops tu mówi eklops tu iswo eklops tu momiswo mohima 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 deva gunz soli Shanti, 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 ताच्या इष्टा संसारी मागुया सोरपोदेदार देवा आमच्या कोणवाळ्या बापा पातकान आमकां गुलामपणांत दामून दवरल्यांत पूण आमकां सोडूंक तुज्या एकल्याच पुतान मनशा स्वयंबान नवो जल्म घेतलो ह्या ताच्या जल्मा उदेशी आमकां पूर्ण सुटका मेळूं म्हूण मागता त्याच आमच्या सुम्यार तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया भाग्यवान जुआन बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप म्हज्या सुपुरल्या भुरग्यानो ताचे नांवी तुमची पातकां बोगसोल्यांत देगून तुमकां बरयता आवय बापायनो ओरो मागतान आसा ताका तुमी ओळखूंक पावल्यांत तरणाट्यानो तुमी नोश्ट्याचेर जैत वेलां देगून तुमकां बरयता नेणट्या भुरग्यानो तुमी बापाक वळखला देखून तुमकां बरयता आवय बापायनो ओरो मागतान आसा ताका तुमी वळखला देखून तुमकां बरयता तरणाट्यानो तुमी बोळीश जाल्यांत देवाचें उतर तुमचे भितर रिगलां आनी तुमी नोश्ट्याचेर जैत वेलां देगून तुमकां बरयता संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात संवसाराचो मोग करता त्या मनशा सवें बापाचो मोग ना कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच कुडीची वंडवण दोळ्यांची आशा आनी गिरेस्तकायेची बोडाय हें सगळें बापासून न्हय पूण संवसारांतलें उपजता तर संवसार आनी ताच्यो वंडवण्यो 2 दिसां भितर नाच जाता पूण जो मनीस देवाची कुशी पाळटा तो सासणांक तोखता देवाचें उतरें देवाचें वडपकार आमचो जबाब जातलो सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं सगळीं म्हणया सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं पोरजां पोरजानो आयकात देवाक नमस्कार करात परमेश्वराची महिमा आनी बळ ओळखून घेयात ताच्या नांवांक फावो तो मान दियात परमेश्वराक बेटोवण्यो वरदानां घेवन मंदिरांत भितर सरात जबाब सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं पवित्र ताजें मंदीर सोम्याक थंय नमान करात पृथ्वीच्या देसानो ताचे मुखार कडकडात परमेश्वर एकलोच राजा राष्ट्रानो गाजोवन सांगात ताणें तीर केला संवसार नितीची ताची राजवट जबाब सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं सगळीं उबीं रावया
दिसा मदें पवित्र दीस आज आमचेर उदेवन आयलो. येयात सगळ्या राष्ट्रांनो सोम्याक नमस्कार करात, कित्याक आयज एक व्हड उजवाड संवसाराचेर परजळटा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आसिरियेच्या कुळाची फानुएलाची धूव आना नांवाची एक बाकनारीण आसली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरायेक पावलोली. दीस रात उपवास आनी मागणी करून ती देवभक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर साणीनासली. तिणें त्या वेळार थंय पावल सरून देवाक वाखाणलो आनी जेजुचे सोडवणेची वाट पळोवन आसलोल्या सगळ्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे सुमूर्ती पोरमणे करचें आसलें तितलें केल्या उपरांत ती गालिलियांत आपल्या नाझरेत नगरांत परत गेली. भुरगो जेजू जाणवायेन बरोवन गोठायेन वाडोवन वेतालो आनी देवाची मोजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आमी जेजू कशे भाशेन ही 30 वर्सां तो आपलो कारबार देवाची येवजणे बरोबर सुरू करच्या आदी कशे भाशेन जियेलो तें आमकां सांगलेलें आसा. कितें म्हणलां थंयसर? तो बरे भाशेन वाडत गेलो, पूण वाडटना जाणवायेन तो वाडलो. कित्याक देवाची मोजत ताचे सोबे आसलेली. आतां हेंच देव आमकां सगळ्या जाणांक दिता. आमी सगळीं जाणां देवाचे मोजतीन जियेता. तो आमकां सदांच राखता, सांबाळटा, सगळें आमकां दिता. पूण आमी कितें करूंक जाय? जशे भाशेन जेजून आपलें जिवीत सारलें ते भाशेन आमी सारूंक जाय. तो कितें करतालो? रातचो वेळ आपल्या बापाय बरोबर घालतालो आनी हे परी तो न्हिदोंक वेतालो. सकाळीं उठ्ठालो तो बापायक एकवटून उठ्ठालो आनी मागीर दिसाचो तो कितें म्हणटालो न्हय, म्हजीं उतरां, म्हज्यो कन्यो सगल्यो देवासून उपजवतात. तो एकवटाणेन हे भाशेन जोडलेलो आनी ताका लागून ताका संवसारी कशी पद्दत आसा आनी सर्गीची कशी आसा तें तो बरो जाण आसलेलो. ताका लागून तो उतरां उलयतालो पळय ती सगळ्या जाणांक लागताली आनी पेकोवणी हाडटाली. तो तर स्पश्ट कोणाक करीत रोखडीच ती बरी जाताली. निसर्गाचेर ताचो एक ताबो आसलेलो, कित्याक तोच जावन आसलेलो रोचणार, पूण तो आमच्या सारकेलो आनी आमचे सारकेलो जावन ताणें ही आमकां कृपा दिलेली आसा. तर आमी पयलें वाचप कितें सांगता? जेजूच्या नांवान जितली जियेतल्या तितली आमकां पातकांतली सुटका मेवतली आनी संवसाराची वस्तू आमकां लोबदोन दवरचे नात. आमी देवाचेर आमचें जिवीत सारून ज्यो वस्तू आमकां वापरूंक जाय त्यो आमी त्या प्रमाणांत वापरतल्या. आनी कितें जाल्लें आसा? जितली आमची वाड जेजू सवें जाता तितली आमकां कळटा की तो ओरंबागतान आसलेलो होच जेजू आमचे सवें मनशा कुळांत आयलोलो आसा आनी तो आतां आमचे भितर जियेता. हें केदें व्हडलें बाग. आमी तो ताच्या उतराचेर थिरायत, नांवाचेर खरें, पूण ताच्या उतरांनी तर आमचें जिवीत थिरायत जाल्यार आमकां कसलीच पर्वा ना, भिरांत ना.
तो आमकां आमचें सगळें जिवीत चलयतलो. हें आमकां सगळें देवाच्या उतरांतल्यान आयकूंक मेळिल्लें आसा. तें आमी कशें पाळटले हांव कितें तरी आमी करूंक जाय न्हय. आमी एकूच करूंक जाय, जेजूक आमी आजीर जावंक जाय. सगळो गत कशीं जातलें आमी सुस्कार आमी सगळो गत घेता न्हय. सुस्काराक तर आमी आजीर जायत जाल्यार ताका आमी आजीर जातले आनी तो आमकां सगळें सुचयतलो. हें सगळें त्या त्या वेळार घडोवन येतलें कित्याक आमचें जिवीत खोलायेन आमी जियेतले. हें करच्याक हांव तुमकां सदांच सांगता, जेजू भाशेन 5 मिनट तरी आमी जेजूक एकवटून रावया. उठ्ठाना ताका एकवटून उठया. बाकीचें तो सगळें आमचें सगळें करतलो ही गॅरंटी आमकां आसा. तर आमी हे भाशेन जेवच्याक एकूच मिनट मातशी प्रॅक्टीस करुया. सगळीं जाणां हात उंटयेन धरया, दोळे बंद करुया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी जेजून बरोवन येता. सुस्कारान बरोवन येता खरी, पूण सुस्कारांत आमकां जिवीत मेळटा. जेजू म्हणटा हांव जिवीत. जेजून आमी बरोवन आयल्या कुडींत, मनांत, ओतम्यांत, सगळ्या ह्या पावंड्याचेर. तरी हे परी आमी खोलायेन जेजूक हाजीर जाता. सगळे आमचे भितर आहा तितलें जेजूचेर आमी दवरया. सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडया. जेजू जेजू जेजू. सुस्कार काबार जायसर जेजू जेजू म्हणीत रावया. आनी हे परी कितें जातलें, जेजूच्या नांवान आमची चिंतनां, भावना, चाल, आठवणी कितें भितर आहा तितलें ताचेर सगळें दवरून तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो. बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो. वायट आहा तें काडटलो. ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटलो. आनी हे परी आमी अदीक आनी अदीक ताचे सारकें जावंक लागतलें. रातभर हे भाशेन तो आमचें सगळें वावुरतलो. सकाळीं उठली म्हणटच ताका एकवटून उठली. दीसभर मागीर सोंपेपणी चलतना, भोंवतना, आयकतना, वावुरतना जेजूच्या एकवटान आमी आसतले. आनी तो जशे भाशेन ताका बापायची मदत आसलेली, जेजूक लागून आमकांय ती मदत मेळटली. तर हे भाशेन आमचें जिवीत सादतना आतां आमी सगळ्या संवसारा पासत मागया. आनी आयज आमचे 3 जाण भाव पदरीपणाची वॉर्ड घेतले. तर तांचे पासत आमी मागया. आनी संवसारांत कोरोना व्हायरसा ताच्याय पासत सोर पुदेदारांनी काकलूत सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगटोगतल्यांक बेगीनूच इलाजान ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सोरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानाक एक गुणादीक वॅक्सिन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जळमायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. C28, page 40, Patena Nani Kalshin. Patena Nani Kalshin, Yavela. Unia Soria Mora Mor, Altara. Amce coști, dupani var, famille soire, moni soglo somsa. Daluia, amce coști, dupani var, famille soire, moni soglo somsa. Daluia, amce duca, ce teme. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपू दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सोबेच्या दावाक
सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुजी पोरजा भेटयता ती देणी दोयन मानून घे. तुझे दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी बावडतान आनी भोक्तीन समोर सत मानता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळूं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोदिदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कल्याण सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपल्या हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोक्ताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुंक्यां जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापाचो. सोमेस मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. पवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका जोय. उंसर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समोरमता. तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगोडटा. तुज्या येण्याक आमी ओटवेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नारी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दरमेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. ह्या मिसांत आमी ज्या इंतेसां पासत मागता तांकां सर्गीचें सूख मेळ्ळो. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजे बागयोन दोरमदूत आनी सर्व काळीन तुका मानवले आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदिदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीन आनी भावनो
आमी ह्या मिसांत आमची इंतेसां मनांत दवरलेलीं आसा. तर ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत धरून आमी तांचे पासत मागया. वेरोनिका विलियम्स हांचे पासत आनी सगल्या ज्या इंतेसां आसात त्या इंतेसां पासत आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सव्या आसूं. जेजूच्या एकवटांत आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमी सगळीं एक. D2 पेज नंबर 47. D2 पेज 47. Jesus of Ami, Ami so clean.
आमचे दोळे बंद करून जेजू आमच्या काळजांत आसा ताका आमी आजीर जावया, ताच्या एकवटान हो वेळ सारया. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा आमचे बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवंक हेंच देणें आमकां आयती कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. मातसोगत बसात. हे मीस जातकच कुमसारां आसची नात, कित्याक आतां आमकां तयारी करूंक जाय. ऑर्डिनेशनाची वर्द आसा. 3 पाद्री आमचे आयज म्हणून हितून पाद्रीपण घेतले, तर आमकां बेगीन ही तयारी करूंक आसा म्हणटच आयज आमी कुमसार घेवची नात. आनी ह्या आयच्या दिसा लोकांकूय आमी भितर घेवचे नात. तांकां ट्युरिस्टांक जावं दुसरे उमांक येवंक आयज ना. तो हाका लागून ही मांडवळ आमकां करूंक जाय. आख्खो दीस सुमार लागता ताका. पयलेर मध्यानीर इंग्लीश भाशेन मीस आसतले, मिडनायट मास. 11 आमी सुरू करतले. 11:30 म्हणून हितून पवित्र बुजवण स्टार्ट जातली. आनी अर्दें वर आमी देवा कारकां दिवया, पवित्र साक्रामेंतां सरची, आनी मागीर सामकी 12 आमी मीस स्टार्ट करुया. तर दिसाची मिसां पयलेर 7, 8, 9, 15, 10-15 मीस इंग्लीश भाशेन आसतलें. 11 दिसांनी म्हणून हितून मिसां 2च आसतात आयचे भाशेन, 7 आनी 8. पूण आमी तुमकां इंग्लिशूय मीस दाखयता 6 आनी ताच्या आदी 5:30 पवित्र बुजवण आसता अर्दें वराची. तर तें तुमच्या युट्यूबाचेर पळोवंक जाता. तुमकां तर मिसान वांटो घेवंक जाय जाल्यार तुमी जाणात हो नंबर. तरी पूण हांव तुमकां परतून सांगता, 9075212942. आनी तुमकां वाचपां करूंक जाय जाल्यार ह्या नंबराचेर तुमी वॉट्सॅप मॅसेज धाडूंक जाय. नांव, हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसार. 9623639275. उबी रावत आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आनी आसूं. सोरपुदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें वडपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. एज 13 सांग कित्याक कायलाय बाला. पेज 113, एज 13.